गोंयांत येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीन भाजपा विरोधी मोहीम चड खर करपाचो निर्णय घेतला। काँग्रेस प्रचार समितीचो अध्यक्ष युरी आलेमावानी राज्यभर गोंय राखण यात्रा करपाची घोषणा केल्या। ही यात्रा गोंयांतल्या सगळ्या 40 मतदारांक आस्पावतली आनी भाजपा आड लोकमत एकठांय हाडपाचो यत्न जातलो। हाच्या वांगडाच काँग्रेस मांड नांवाचो एक नवो उपक्रमूय जाहीर जाला। पळयात। काँग्रेस प्रचार समितीचो अध्यक्ष युरी आलेमावान गोंय राखण यात्रा सुरू करपाची घोषणा केल्या। ही यात्रा गोंयांतल्या सगळ्या 40 मतदारसंघांनी भोंवून भाजपा सरकाराच्या धोरणार जागृताय निर्माण करतली खंय। दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांतल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बसकेत उलयतना आमदार आलेमावान भाजपाचेर खर टिका केली। गोंयच्या आनी गोंयच्या लोकांच्या हिताआड भाजपा निर्णय घेता असोय आरोप ताणें केला। ह्या प्रसंगाचेर ताणें काँग्रेस मांड ही नवी संकल्पनाय जाहीर केली। दर एका मतदारसंघात उक्तो संवाद मंच स्थापन करतले आनी कार्यकर्ते फुडारी समाज वावुरपी आनी नागरीक वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करतले। ह्या भासाभासांतल्यान पक्षाच्या घोशणापत्रा खातीर प्रस्न एकठांय करतले अशें आलेमाव हाणें सांगलें। लोकांचे प्रस्न वळखून सुटावे जातले हाची खात्री दितानाच काँग्रेस सत्तेर आयल्यार राज्याक धोक्याचे आशिल्ले कायदे रद्द करतले अशेंय ताणें स्पश्ट केलें। गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील।